आपल्या मोर्चेचे लहान भुरगे असो, तरुण भुरगे असो किंवा ज्येष्ठ जाणटे असो, हे सगळे कोंकणी बोलतात. त्यामुळे हांगा कोंकणी जे आसा पळय ते कोंकणीचें वातावरण आसा. त्या खातीर हांगा कोंकणीचें जे आसा पळय हे नाटक जे महोत्सव जावपाकच जाय. आमच्या मदीं हांगा मराठी नाटक महोत्सव जालो, दशावतारी नाटक महोत्सव जालो, संगीत महोत्सव जालो, सगळे जाले. पण जावन दुसरे एक तुमचो कोंकणी नाटक महोत्सव आनी तो आज तिच्या मुळे आमकां हे जे आसा पळय हो जुळोवन येयल्लो आसा. गोंयांतल्यान म्हटल्यार शिरोडा, फोंडा, पणजी अशा वेगवेगळ्या तालुक्यांतल्या नाटकां आमकां पळोवंक मेळटली. जे नाटक आमी तिकेट काडून वचून पणजे पळयतली आसली, नाजाल्यार म्हापसा हनुमान नाट्यगृहार पळयतली आसली, ती नाटकां आमकां फुकट हांगा पळोवपाक मेळटली. भुरग्यांक आमच्या मुद्दम हांगा आपोवन ती नाटकां दाखोवपाची पेरंट्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. प्रत्येक पेरंटाचो हांगा सगळ्या नाटक प्रेमी म्हणून म्हाका खूब बरें दिसता. खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांनी हांगा उपस्थिती लायिल्ली आसा. पूण 5 दीस नाटकां आसा, 5 दीस चडांत चड लोकांनी येवन नाटकांचो आस्वाद घेवपाचो